येवकार हा समृता कणगावकर. सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स. गोंय येरादारी एकठांय करपी मार्गदर्शक तत्वां 2025च्या मसुद्याविशीं आपल्यो हरकती मांडपाक शेकड्यांनी टॅक्सी चालकांनी पणजे घेतली धांव. सरकाराची चल्ल्या हुकुमशाही, गोंयकारांक सोंपोवपाच्यो करतात गजाली, म्हणटात तिडकिल्ले टॅक्सीकार. प्रदेशाध्यक्ष दिल्लींतल्यान परत आयिल्ल्यान भाजपान घेतली म्हत्वाची बसका. मंत्रिमंडळांतल्या बदलाविशीं वाडत चल्ल्या गरमागरम चर्चा. हरवळ्या घसघश्यार पर्यटकांची चल्ल्या मस्तेपणां. ह्यान पयलीं गेल्या घसघश्यार जीव. हांगा वाडोवची पुलीस गस्ती, आडोवच्यो घडणुको, मागतात थळावे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय येरादारी एकठांय करपी मार्गदर्शक तत्वां 2025च्या मसुद्या विशीं आपल्यो हरकती आनी सुचोवण्यो मांडून शेकड्यांनी टॅक्सी चालकांनी आयज पणजेच्या जुंता हावस हांगच्या येरादारी खात्याच्या कार्यालयांत धांव घेतली. शेकड्यांनी टॅक्सी धनयांचो जमाव ह्या वेळार जालो. तशेंच वाठारांत व्हड पुलीस बंदोबस्त तैनात आशिल्लो. सरकारान 20 मे 2025 दिसा ही मार्गदर्शक तत्वां अधिसूचित केली. ताचो उद्देश राज्य ॲप आधारित रायड हेलिंग सेवा कायदेशीर रितीन सुरू करपाक मेळटली अशी नियामक चौकट तयार करपाचो आसा. भागधारकांक आपलो अभिप्राय सादर करपाक 30 दिसांची मुदत आसा. व्हड गर्दी करपाची तयारी करपा खातीर जुंता हावस आनी ताच्या भोंवतणच्या वाठारांत पुलीस बंदोबस्त तैनात आशिल्लो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान व्हड मेळाव्याचो अदमास घेवन पणजेंत दीसभर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केल्यात. गोंयभर टॅक्सी धन्यांकडल्यान हरकती आनी सुचोवण्यो एकठांय करपा खातीर येरादारी खात्यान जुंता हावसा भायर खाशेले डेस्क उबारला. Now the collector last night issued prohibitory orders similar to the section 144, which is now section 163 of the BNS, where gathering of 4 or 5 people in an area. सरकारान एक गायडलायन्स काढल्या कळत गोवा ट्रान्सपोर्ट कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स आनी ताका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घालपाक आयज आमी हांगा येयला. आमचे सगळे टॅक्सीकार येयल्या. सो म्हाका आयज ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर जे गोंयांत आसा तितक्यांचे धंदे सोंपपाचे आसा. सो तेंच्यांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन एक करपाचें. प्लस गोंयच्या जनतेनूय आमकां सपोर्ट करपाचो. निमाणे धंदे गोंयकाराचे आनी गोंयकारपण जिते दवरपाक ही हुकुमशाही चल्ल्या आनी हुकुमशाही खातीर बंद जावंक जाय. जर दिसता आमी ट्युरिजम स्टेक होल्डर आमी ट्युरिजम हो गोंयांत वाडयला. गोंयांत जेन्नाच्यान पळय हिपी संस्कृती जो कल्चर पळय येयलो ट्रायब येयलो हिपी ट्रायब तेन्नाच्यान आमी हो ट्युरिजम वाडयला. खुबशे जाणांची तिसरी पिढी आसतली ह्या धंद्यान आनी तुमी आयज सडनली काडटात आनी हो धंदो काडटा आनी कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातीन दिता. म्हणजे तुम्ही ह्या धंद्याचं प्रायव्हेटायझेशन करूंक सोदतात आनी तुमी अक्षरशः आमकां मारून उडोवंक सोदतात. रावपा जाल्यार कितू टायम रावपाचें नाजाल्यार आमी कितें कोतलाय तुमकां रिटर्न येवप आमकां कितें तरी सुविधा आसपा जाय न्हू. आतां सपोज म्हणटा हांव बेतालबातीचो कालंगूट गेलो थिंगा कालंगूट जायती गाडी आहाय. सो रिटर्न येता आसतना ते कोणाक चान्स दितले पयले थिंगा लोकांक दितले वो आमकां दितले. हें तेका सोल्युशन ना. सायबा मेळटा कोण सायबा मेळपाचें. सो हें आमकां परवडना म्हूण आनी ते आमकां गाडयेन रातचे बी न्हिदपाक जायना म्हूण आमी हेजें ऑब्जेक्शन हाडला आनी हे ऑब्जेक्शना लागून आमी हो मेमोरेंडम आमी हिंगा दिवपा येयले. जी पळय गॅजेट आहा हे गॅजेट आमी ताका ओपोज करता आनी मरे पर्यंत ओपोज करतले कित्याक ही गायडलायन्सूच तशी आहा. तुमची कितें मागणी आसा? व्हॉट आर यू गोइंग? वी वॉन्ट दॅट आवर बिझनेसीस ऑल द बिझनेसीस गोवन बिझनेसीस शूड बी इन द हँड ऑफ गोवन्स. गोंयकाराच्या हातीन दवरात इतकीच आमची मागणी आहा. तांचो लोकल बिझनेस म्हणटा पळय तो लोकल बिझनेस एक गोंयकारा कडेन उरलेलो आहा. सो आतां आयज तुमी पळयल्या कितले लोक येतात. सो आमकां हो धंद्याचेर अभिमान आहा आनी आमच्या आदल्यांनी हो धंदो सांबाळून दवरलेलो आहा. तो आमी इन फ्युचर हो आमचो फुडलो बिझनेस आतां सद्या हो आमच्या फुडले पिढीक आमी दिवंक सोदता. सो ही आमी हेजे खातीर आमी सद्याच आमी आसतले आमचो धंदो राखोवपाक आमी सदांच अशें लढाई करतले. आनी आमी हितून कितें आहा पायलट रिक्षा रेंट बायक वाले सगळे सोंपपाचे आहा बशीकार सगळे सोंपपाचे आहा. सो हो कितें आहा आमकां एक लास्ट हे आसा. सो आमकां एक आमी लोकांक एक गोंयकारांक आमी भितरल्यान एक मनांतल्यान एक लोकांक गोंयकारांक एक हे करता कितें एक उलो दिता सगळे जाण आमकां सपोर्टाक येवचे. ये जो फेलियर है वो आपकी गवर्नमेंट फेलियर है. ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो आपके गवर्नमेंट की वजह से हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रास्ते ठीक नहीं है. जगह जगह खड्डे हुए हैं रास्ते पे और वहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है. कोई खड्डे पे गिर रहा है आप तो न्यूज़ निकाल लेते हैं सब खड्डे में गिर रहे हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं लोगों की जान जा रही है. तो ये रॉन्ग उनका ये है कि टैक्सी अपना रेंट कार रेंट बाइक वॉट एवर इट इज टैक्सी से एक्सीडेंट हो रहा है ये बिल्कुल नहीं है.
ये जो है ये रस्ते की खराबी से और इनके गवर्नमेंट की बेजवाबदारी से ये हो रहा है. आणि ते दोनूय पेजीचे सगळे A to Z डिटेल तूं घाल आमची नोटिफाईड रेट कितें आसा ती टॅक्सी आनी थंयसर सकयल तूं सारकें डायरेक्टली क्लियरली बरय. सपोज जर खंयचोय टॅक्सी कार जर अपोज करता आनी तुजे कडेन चड पयशे मागता यू कॅन कॉल ऑन दॅट नंबर पुलीस स्टेशनार आनी तूं डायरेक्ट तेजें परमिटूच सरेंडर कर सस्पेंड कर आनी तेजी टॅक्सी 6 म्हयने पुलीस स्टेशनार दवर. हें आमी सगळें सांगलें आसतना तरी आसतना ह्यो गायडलायन्स घेवन येता आनी ह्यो गायडलायन्स घेवन येता एक्चुअली कॅब एग्रिगेटराचो एज पर सेंट्रल रूल 88-89 एक्ट जाल्यार त्या हितून हे एकूय तेज्यो गायडलायन्स बसना. जस्ट तेंच्या हितूंतली एक गायडलायन्स काडटा आनी हांगा दवरता आनी सांगता आनी ह्यो गायडलायन्स फ्रेम करतना जेन्ना कॅबिनेटान जर समज जर ह्यो डिसिजन घेतला आनी जर तूं हें करता पब्लीश करता जाल्यार इट्स नॉट करेक्ट. Everything today is available on app and you can it is ultimately use of technology. I am ready फाल्यां ते तरी म्हाका सांगता भायले कोणा दुसरे ॲप ऑपरेटर एक गोवा मायल्स आहा तो आसूं हेर कोणा हाडनाका आमी आपलो ॲप काडटा. हांव वयल्यान सांगलां तांकां ओपनली हांव तुमकां फायनान्स करता म्हूण. I will finance you, get your own taxi app and you operate. We don't want to come in the way. All that I want is technology should be adopted. There should be some record, point to point, safety of tourists, locals traveling in taxi, buses, everything is important. And data is most important for future planning. इतलेच हांवें सांगलां. ते अशें चित्र दाखयता as if we are forcing something on them or that we are opposed to them. Ultimately, they are the biggest stakeholders. Also have a feeling that maybe because there are so many rent-a-cabs, also there is a problem with them getting clients. Yes, absolutely. So I think maybe the issue of too many rent-a-cars, and I think rent-a-cars, as you all know, causing a lot of problems. The major accidents. People come here and they feel they can drive anyhow. So I think maybe a cut in the rent-a-cab licenses. I think that has stopped for now. But I think a serious thought has to be given about rent-a-cab. If our taxi, and most of them are locals, so I think we have to stay with our people. मजगती टॅक्सी चालकांनी कुठ्ठाळचो आमदार आंतोन वाझ हांची भेट घेऊन पारंपारीक टॅक्सी व्यवसायाक तेंको दिवपाची मागणी केली. हो प्रश्न सरकारा कडेन सोडोवपाक मेळचो हे खातीर टॅक्सी चालकांनी निवेदन सादर करपाची मागणी वाझ हांनी केली. हे विशीं आपूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा करतलो अशेंय ताणें सांगलें. जेन्ना एक ऑफिशियली म्हाका एक एज MLA म्हणून तुमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिवचें जशें आमचे म्हाका आतां आयकलां तें बरोवन तेणी पंचायतान दिलां पूण म्हाका तेंचे ऑफिशियली एक रिप्रेझेंटेशन दिलें जाल्यार म्हाकाय तेंचे व्यू रिटर्न जे तेणें आमकां ओवरऑली सांगलां पूण आमकां रिटर्न जर तेंचें कितें येयलें जाल्यार बेज ऑन तेजेर म्हजेनूय बाबा सजेशन कितें आहा तेंवूय हांव गोवोरमेंटा फुडें घालपाक शकता. आनी घालपाक म्हाकाय जाय कितें हे भुरगे जे यूथ आयज आमकां चडशे यूथ मेवना तरी आसतना आपले धंदो करता आनी हे धंदो जर आमी बंद केलो जाल्यार ताकाय तांची फॅमिली आसा ताका फॅमिलीक पोसपाक जाय. हें आमकांय पळोवपाक एज ए MLA आमकांय पळोवपाक जाय तांचें स्टँड बाबा कितें कशें काम करता. आनी जायते आतां ते म्हणटाले कोण माफिया म्हणटा हें म्हणटा तें म्हणटा. हांव म्हणूंक सोदतां जेन्ना हे आमचे भाव जे केन्नाय कितें जर कितें जालें वो कोणें कितें एक्स्ट्रा कितें पयशे घेतले जाल्यार म्हाका दिसता तांच्यानी कंप्लेन करपाक शकता. अशें कितें करूं हें आसता न्हू बाबा माफिया म्हणपाचो प्रश्नूय येना. कित्याक की आमचे गांवचे भाव जे इतले आपले गांव बारान जे आपले दिसवटो करता ते आतां म्हणटाले ताका इन्स्टॉलमेंट देखून भरपाक जायना. ताका एक 60 सपोज गाडी आहले ताका दिसाक बोलालो एक देखून भाडें मेळना म्हणटच तेजें इन्स्टॉलमेंट देखून जायना. हाका लागून तेवूय बाबडे मातशे आबूज जाल्ले आसा. आमी एज MLA म्हणून हांव CMA कडेन हांव डिस्कस करतें पर्सनली वचोनूय हांव डिस्कस करतलो. आपलेंय बिजनस जें कितें आसा तें दुसऱ्या हातीन पडटलें वो आपलें पोट कितें भरता तें भरूंक मेळचें ना. हें तेकाय एक हें आसा न्हू भिरांत आसा. So you will take the representation and give it to the government. Sure, हांव दितलो आनी हांव CMAकूय मेळटलो आनी हांवें ताका सांगलां एक तेंचे डिटेल कितें आनी म्हाका रिप्रेझेंट घेवन हांव ते CMAक की तो कॅब एग्रिगेटर सरान कसो तरी हाडचो न्हू पूण पळय आतां आमचो चीफ मिनिस्टर बीन हाडूंक सोदता जाल्यार सर ते हाडच्यो न्हू. कित्याक लागून ह्यो जर गायडलायन्स आमकां जेन्ना पळय एक्सप्लेन करूंक येयल्ल्या न्हू जेन्ना डायरेक्टरूच येयल्लो तेन्ना आमी सगळ्या लोकांनी तेजेका अपोज केल्लो बाबा ते नाका म्हणून. कित्याक इट वील बी हार्मफूल म्हणून सांगलेलें आमचे कम्युनिटीक जो टॅक्सीचो धंदो एकूच आमच्या गोंयकारां कडेन उरला पळय तोवूय लोक व्हरतले
म्हणून आमी सांगलेले का ते आमकां नाका म्हणून तेन्ना ओपोज केल्लो. आतां तो कितलोय सांगूंक की आमी सगळे आमी कोणूच रेडी ना. हांगासर कोण रेडी आसा कोणूच रेडी ना म्हणून तुम्ही इन्क्वायरी करचे. आमची डायरेक्ट खंयच ना. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी सरा कडेन बी आमची मागणी जी आहा ती गव्हर्मेंटा कडेन घालची आनी गव्हर्मेंटाचे दोळे उक्ते करून आमकां एक न्याय दिवचो आनी आमचे पोटां भरपाक आमकां एक रायट दिवचो आनी आमचो अस्तित्व गोंयकारांचो सेल्फ डिपेंडंट जे पांयाचेर बिझनसाचेर उबे आहा पांयाचेर उबे आहा त्या पांयाचेर उबे रावनी म्हूण आनी आमकां स्टेक होल्डरांले स्वताच स्टेक होल्डरूच म्हूण धरचे म्हूण एक मागणी. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, हिरू महाले, साहिल नाईक, सुभाशिश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. कोकण रेल्वे रोड खणून दवरिल्ल्यान अपघातात वाड जाल्या. सरकाराच्या आदेशाप्रमाण रस्ते खणप बंद जाल्यात खरे, पण खणिल्ल्या रस्त्यांचे कितें? पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कोकण रेल्वे स्टेशन रोड म्हणटा एका ह्या स्टेशन रोडार आसात आनी हो रोड मडगांवच्यान जो आसा हो रावणपाडा व्हरता. रावणपाडा साकून केप्यां, सावड्ड्या, कुंकळे ह्या रोडा मेळटा. पूण आज हो जो रोड आसा स्टेशन रोड हो मरणाचो रोड जाले कडेन आसा. हांगा जे सिवरेजी खातीर डिगींग केल्लें हें डिगींग तशेंच आसा. आनीक हेतूंक कितलींशान मोडटात, कितलींशान हातपाय मोडटात. पयर कलेक्टरान ऑर्डर काडली की 5 तारखेच्या आपूण डिगींग करपाक दिवपा ना म्हणून. पूण कलेक्टरान ऑर्डर काडली खरी, पूण ती ऑर्डर काडटरेक हांगा कितें जालें तें पळयात. तेणी डिगींग बंद करची म्हणून ऑर्डर काडली, पूण जे डिगींग केले कडेन आसा ते सारकें करची म्हणून ऑर्डर काडना. हांगा खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशन हें सारकें चलना आनी तांकां कळना. तांकां फक्त बंद करपाक कळटा एडमिनिस्ट्रेशनाक, पूण हें सारकें करपाक तांकां कळना. हांगा एवरीडे लोकांली गाडी पिड्ड्यार जातात. 10 मिटरांचेर रोड खणले कडेन आसा, तशें धापून दवरले कडेन ह्या बॅरिकेड्स घातला. ह्या बॅरिकेड्साक कितें उपाय? ह्या कितलेशे लोक फोंडा पडोवन मेले कडेन आसात. तुमी आनी मोडची म्हणून वाट पळयता काय कितें? हेचे खातीर PWDचे जे कोण ऑथॉरिटी आसा तेणी बेगीच्या बेगीन येवन हें सारकें करचें आनी हें काडचें. आनीक हांगा जे बॅरिकेड घातला ते काडचे आनी हेजेर बरें सोलिंग करून लोकांक रिलीफ दिवचो म्हणून मागतात. पुराय गोंयांत खणिल्ल्या रस्त्यांक लागून अपघातांच्या आंकड्यांत वाड जाल्या. सरकाराची आडनदर काय कंत्राटदाराची घाळपणां? लोकांक प्रस्न पडला. देखीक मडगांव सावन रावणफोंड वचपी कोंकण रेल्वे रस्तो सिवरेजीच्या कामाक लागून रस्ते खणल्यात, पूण तो जाग्यार घालपाक भोवतेक कंत्राटदार विसरलो जावये. हांगा अपघात जायत आसात खंय हाचेर दखल घेवपाचें थळाव्यांनी मागला. रस्तो कोकण रेल्वे कडल्यान सारको रावणफोंड पसून फोडून दवरलेला. आता 1 म्हयनो जालो तेंच्यांनी ते फोडला आनी ते बॅरिकेड घालून दवरल्यात. कंप्लिटली एक रोड तो सारको ब्लॉक जाल्लो आसा आनी एवढी हजारांनी लोक येता वयता. कोकण रेल्वे येदे व्हडलें आमगे मडगांवचें स्टेशन लॉस दिसता सांगपाक पसून. हें जे एडमिनिस्ट्रेशन सद्या आमचें चल्लां तें कितें चल्लां म्हाका कांय खबर ना आनी हेजेर कोणी वासपूसय करना. 1 म्हयनो सुमार जालो हें घालून दवरल्यात आनी सगळी हालत ह्या रस्त्याची खराब. कसलें एडमिनिस्ट्रेशन हें असले म्हणून लोक करतात. तेंच्यानी तें सोलिंग करून तेजे वयल्यान तो रोलर घालून ते एटलीस्ट लेवल तरी कर. डांबर घालना जाल्यार हांगा लोक भोव मारता सारके. दिनेश म्हणटा तूं तरी सांग रे लोकांक, तूं BJP आसा कितें करता काय म्हणून हे लोकांक कितें म्हण हांगचे गाडी चलोवपाकूय मेळना न्ही. 2 वे रोड आसो म्हण एक रोड सारको ब्लॉक जाता. गेलो खड्ड्या पडटा. तशें इन्सिडंट वास्को जालो पळय. गेलो डायरेक्ट तो बाडो खाणा पडून मेलो. अशें जातकीर मागीर मिडिया जागी जाता, मागीर आमचे मिनिस्टर बी जागी जाता. करया तांकां फायन दिवया, तांकां ब्लॅक लिस्टार घालया. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. भाजपान मंत्रिमंडळात फेरबदल सुरू केल्लो दिसता. गोंयचे राजकीय परिस्थिती विशीं महत्वाची चर्चा करून पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दिल्लींतल्यान परतून आयल्यात आनी आयज पयली भाजपा मुख्यालयात बसका जाली. मुखेल प्रस्न म्हळ्यार कोणाची सुवात घेतली आनी कोण ताबो घेतलो. पळयात. विरोधी पक्ष भितरल्या झगड्यांत घुस्पल्लो आसतना भाजप आपले मंत्रिमंडळ अनुकूल करपाचेर लक्ष केंद्रीत करतना दिसता. असमाधानाची वाडटी गजाली आनी भितरल्यान भ्रष्टाचाराचो आरोपय उप्रासिल्ल्यान पक्ष मंत्रिपदाची संभाव्य फेररचणूक करपाची तयारी करतना अंतर्गत मतभेद व्यवस्थीत करतना दिसता. खास करून हालींच जाल्ल्या भौशीक प्रतिक्रियेक लागून कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांकां पदावयल्यान काडून उडयिल्ल्या मदीं आसूं येता अशें सुत्रांनी सांगलां. तशेंच मडगांवचे हेवीवेट
आनी आदले काँग्रेस वांगडी दिगंबर कामत हांकां महत्वाचे खातें मेळपाची शक्यताय राजकीय वर्तुळांत बरीच आसा. ते भायर हालींच मंत्रीपदा खातीर उल्लेख केल्ल्यान सभापती रमेश तवडकर सद्याक चर्चेत आसा. ह्या वेळार तांचें नांव परतून एकदां चर्चेत वांटो घेवपाक शकता अशें भितरले जाणकार सुचयतात. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकर आनी मुजैफ शेख. खांडेपार नागझर अंडरपासार आशिल्ले स्पीड ब्रेकर काढल्यात. आता दर दिसा थंय अपघात जातात. आयज टेम्पो आनी स्कूटरी मदीं अपघात जालो. दुचाकी चालकाक बरोच मार बसला. सुवातेर आशिल्ले तशे स्पीड ब्रेकर घालात, येरादारी करप्यांनी मागला. आम्ही आता नागझर बायपास आहा म्हणजे नागझर अंडरपास जो आहा थंय आसा आनी हांगा हर दिन हांगा एक्सिडेंट जायत आसा. पयरूय एक एक्सिडेंट जालो, एक पायलटाचो पांय मोडलेलो आनी आज परत एक्सिडेंट जाला. पूण जे स्कूटरवालो आहा तेजे तोंडाक मार लागले आसा. आज जो एक्सिडेंट जाला तो टेम्पो आनी स्कूटर जाल्ली आसा. अशें हांगा एक्सिडेंट हे जाता कित्याक कारण म्हणल्यार हांगसरली स्पीड ब्रेकर आहा ते काडलेले आसात आनी काडलेल्या कारणान गाडी ज्यो आहा त्यो फास्ट येतात आनी हांगा एक्सिडेंट जातात अशें लोकांचें म्हणटा. लोकांचो डिमांड इतलोच आहा की हांगा परत स्पीड ब्रेकर आहा ते परत घालचे म्हणून. कुर्टी नागझर नवो रस्तो करतना आशिल्ले स्पीड ब्रेकर काडून उडयले. परत घातलेच ना. रिजल्ट जावपी अपघात. गाडयो स्पीडीन येतात आनी अपघात जाता. थळाव्यांनी आनी येरादारी करप्यांनी संबंधीत खात्याक कळोवन लेगीत कांय दखल घेवंक ना. लोकांच्या जिवा कडेन खेळ चल्ला काय कितें असो प्रस्न आतां दर एकल्याक पडपाक लागला. आम्ही बीन पळयले आसा अजूनही काय खंयचो ऑथॉरिटी येवन अजून हे करू ना. डिमांड कितें? डिमांड आसा स्पीड ब्रेकर घालपाचे सगळे कडेन हिंगच्यान आमी गोज टू ती वयर परत सगळे स्पीड ब्रेकर पयले आशिल्ले ते आसता जावपाचे. सायन बोर्ड आसा ते जाग्यार पडपाचे आनी दुसरे कोण पण एक्सिडेंट जाला तेंची दखल गव्हर्मेंटान घेवन येवन तांकां कितें तर कॉम्पन्सेशन दिवपाचें. जाय रे हांगासर आनी हांगा एक सिग्नल पोल जाय. आतां स्कूल स्टार्ट जावपाचें येयलें मरे हे सरकारान हे हांगासर कितें म्हणटा तें लक्ष मारपाक जाय हांगा मेन. आतां पळय आयज एक्सिडंट जाला. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. हळवळ हे गोंयचे एक मुखेल पर्यटन थळ. हांगा पर्यटकांची पावसात गिट्टी जाता फकत नेटान व्हांवपी घसघसो पळोवपाक. पूण पर्यटकांक घसघश्याचो मात लेगीत अदमास नासतना घसघश्यार सकल देऊन आपलो जीव वगडायतात. सरकारान बंदी हाडल्या तरी हो पर्यटकांचो जीव घेणो स्टंट थळावे आडावपाचो यत्न करताच. म्हूण तांचेरच मागीर ते कशे परते येता हाचेर गोवा 365च्या कॅमेऱ्यान उजवाड घातला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. हरवाळे एक फेमस अशे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन गोंयचें आनी रुद्रेश्वर देवस्थान तशेंच भागांतलो जो धबधबो आसा तो पळोवपाक खुबशे ट्युरिस्ट येतात थंय पळोवपाक. पूण लोकलां कडसून अशें कळ्ळां की ते थंय खूब मस्ती करतात, पिवन उदकान वतात आनी मागीर तांकां कळना भितर कितके खोल तें आसा आनी कितें आसा तें उदक थंयसर आनी थंय बुडून मरपाच्यो खुबश्यो 2-3 वर्सां फाटीं अश्यो घटना घडलेल्यो तेन्ना 2-3 जाणां मरण आयिल्ले थंयसर. आतांय जे लोकल आसा ते त्या ट्युरिस्टांक सांगता की तितके भितर वचूं नाका म्हणून, पूण कोणूच तांचे आयकपाक तयार ना. तांची अशी मागणी आसा की जे ऑथॉरिटी आसा तशेंच देवस्थान कमिटी हांच्यांनी थंय एक बोर्ड घालपाक जाय, पुलिसांनी थंयसर फावट मारपाक जाय आनी पळोवपाक जाय कोण कितें मस्ती करतात जर आनी कितें करता. कित्याक तर आतां पावस सुरू जाला आनी धबधबो मोठ्या प्रमाणान थंय मोडचो पडटा आनी थंय एक कोणाकूच कळना. लोकलांक खबर आसा तें, पण भायले जे कोण येता पळय तांकां तें खबर आसना. त्या खातीर ह्यो घटना घडटा अशें लोकल सांगतात. त्या खातीर पुलिसांनी थंय गस्त घालची आनी कोण उदकान वता तांकां आडोवचें अशी लोकांची मागणी जायत आसा. त्या खातीर हेचेर विचार बेगींतल्या बेगीन जावन
थंयसर एक बोर्ड येवपा जाय की ट्युरिस्टांनी उदकान वचचें न्हू म्हणून, आनी जी सेफ्टी आसा ती ट्युरिस्टांक पळोवपाक बरो धबधबो दिसतलो. पूण अशें जर घडलें जाल्यार खुबशे जे वायट गजाली हांगा घडपाक शकता. त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन थंय बोर्ड घालचो अशी लोकांची मागणी आसा. लोक हांगासर जे ट्युरिस्ट आसा ते कितें म्हणटा? ट्युरिस्टांक फक्त न्हावपाक आनी त्या खातीर ते डायरेक्ट पाणयान वयता आनी तेंच्यांनी डायरेक्ट अशें पाणयान भितून येवपाक जायना. देवळाच्या सकयल पाणी आसा थंयसर न्हावपाचें, हांगासर न्हावपाक जायना, डायरेक्ट बुडटा थंयसर. माती हें आसा, माती आसा आनी एकदम खोल आसा, तेन्ना मागीर ते सांबाळूंक शकना न्ही, ते डायरेक्ट भितून वयता आनी तांकां वाचोवंक दुसरो वयतो तोय बीन बुडटा. अशें फाटोफाट 2-3 जाण वांगडा मेल्लेले आसा. फाटल्या वर्सा कितें जाल्लें? फाटल्या वर्सा ह्या 2-3 वर्सांक काय जावना, ते बंदारो चालू आसता म्हणून येयना भितर. आतां ते काडला फोन. आतां येते कोण फायर भितर गेल्या? आतां ते भितून गेला, तांकां सांगल्यार सुद्दां ते आयकना, वयल्यान मारूंक येता ते, आमकांच मारूंक येता. ओके. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांत जुनाचे सुरवेक सुखद हवामान जाणवता, कारण आयएमडीन मुखेलपणान मळब नितळ आसपाचो अदमास उक्तायला. केन्ना केन्नाय पावस पडूं येता, पूण ते अल्पकाळ उरतले असो अदमास आसा. मंगळाराक 3 जूनाक येलो अलर्ट दवरला, जाका लागून कांय कडेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. चडसो दीस सुको उरतलो, तरी जतनाय घेवपाक विसरूं नाकात. उरिल्ल्या सप्तकांत कसलोच अलर्ट दिवंक ना. गोंयांत जून म्हयन्यांत सादारणपणान नितळ मळब, पावस पडपाची शक्यताय. 3 जूनाक येलो अलर्ट, कांय कडेन उटंगराचो पावस. तापमान सामान्या परस उणें. मंगळारचें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.